सरकार आणि सभापती रमेश तवडकारां मदीं कितें कोफुसांव चल्ला तें कळपाक मार्ग ना. उटा आंदोलनात मरण पाविल्ल्या 2 फुडाऱ्यांची याद म्हूण उटा संघटना दर दिसा प्रेरणा दीस मनयता. ह्या वर्सा सरकारी पावण्यार ही कार्यावळ जातली. उटा संघटनेन सरकाराच्या जोड पालवान ह्या कार्यावळीचें आयोजन केलां. पूण एसटी समाजाचो फुडारी आशिल्लो सभापती रमेश तवडकार हे कार्यावळीक हाजीर रावचो ना. ह्याच दिसा ताणें खंय वेगळे कार्यावळीचें आयोजन केलां. ह्या वर्सा हो कार्यक्रम आदर्श युवक संघ आणि बलराम शिक्षण संस्था काणकोण आमच्या आदर्श ग्रामाक हो कार्यक्रम जो आसा न्ही संपन्न जातलो आणि कार्यक्रम 3 वरांचेर सुरू जातलो. सांजचे 25 तारखेर 3 वरांचेर कार्यक्रम सुरू जातलो. मध्यंतरी स्कीम ताचें नांवच बदललें. आनी कोणें बदललें, कितें बदललें, कशें बदललें म्हजे नंतर 2017च्या उपरांत 18च्या उपरांत. त्यामुळे म्हजी तात्विक भुमिका इतली आसा की जी योजना पूर्णपणे ज्या योजने संदर्भातले हांव मनोहरभाई ह्या सगळ्या लोकांनी म्हणजे ताका ह्या 2 तरुणांक योग्य न्याय दिवपाक दृश्टिकोनांतल्यान तें नांव घालून घेतलें. तें नांव बदल्लें आसा जर जायत. आनी त्या वेळार हांवें सांगलें की म्हजो संबंद जो आसा न्ही की उठा ह्या संघटनेचे म्हजो संबंद कांयच ना. म्हजो प्रेरणा दितना संकल्पना आसा. संकल्पना हांव करत आयिल्लो, तेन्नाय करतालो, आतांय करता आसा न्ही. आनी त्यामुळे ह्या आंदोलनाची प्रमुख भुमिका हांव पार पडटलो. त्यामुळे दोन्ही तरुणांक हांव कसोच विसरूंक शकना.